बीजेपीचे काँग्रेस मुक्त भारताचे मिशन गोंयांत गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसायाक तडीक लावंक सोदता। सध्याच्या युतीच्या भागीदारांक दुखय नासतना उरिल्ल्या विरोधकांच्या मतदारसंघात पक्षाचो विस्तार करतलो म्हूण विजय सरदेसायान जाहीर केला। बुधवारा गोवा फॉरवर्डाच्या अध्यक्षपदाची सुत्रां हातांत घेतल्या उपरांत विजय उलयलो। सव्वो कसिनो मांडवीत कसोच येवंक दिवचे ना म्हूण विजय उलयला। गोवा फॉरवर्डाच्या कार्यकारी समितीची महत्वाची बसका बुधवारा जाली। कार्यकारी समितीन टीसीपी मंत्री विजय सरदेसायाक पार्टीचो अध्यक्ष केला। अध्यक्ष जातनाच विजयान ताचो गोय काँग्रेस मुक्त करपाचो प्लान जाहीर केलो। युतीच्या भागीदारांक दुखय नासतना उरिल्ल्या मतदारसंघांनी खंय तो पार्टी वाडयतलो। त्या उरिल्ल्या 16 मतदारसंघांनी सध्या काँग्रेसीचे आमदार आसात। So in the interest of the growth of this party, I have taken over this responsibility. Although I am also having a responsibility which is quite onerous. The town, country planning and agriculture department are not departments which are where there is less work to do. थंय बी काम आहा। इतलें आसून पसून हांव पार्टीचो ग्रोथ जावपा खातीर हें पोजिशन हांवें एक्सेप्ट केल्लें आहा। आतां एक इंग्लिशीन सेयींग आहा की until you spread your wings, you don't actually get an idea how far you can fly. The Congress actually benefited from our narrative, cheated us before the election and was supposed to cheat us post-elections. हे आमकां आमचे बरोबर देव आहा आनी गोंयचे लोक आहात, आमच्या आशिर्वादा खातीर आमी आज सरकारान आहा। ना जाल्यार 4 सीट झगडून 3 सीट येवन तिगूय जाण मंत्री ओगीच जावंक शकता। आतां आमी तशे आसात। आमचो एजेंडा आमकां फुडें व्हरूंक जाय। फुडें व्हरतना गोंयचे जनतेचो फायदो जावंक जाय। हो फायदो जातना गोंयकारपण म्हणटे गोंयभर स्प्रेड जावपाक जाय। हें करपा खातीर आमी हो पार्टीचें रिऑर्गनायजेशन हातांत घेतिल्लें आहा। ग्रोथ जातना प्रिफरेबली एलायज जे आहा ते एलायन्सान आवर पाथ शुड नॉट क्रॉस और कोलाइड। It is in the interest of the alliance that this should not happen. But there are enough seats where the alliance is not being represented, which is opening for parties like us, and we need to grow there, and we will grow there, and we will start actively working immediately after the session gets over, by which time we will have a proper state unit organized. पार्टी वाडोवपाक जयेश साळगांवकाराकडे यूथ विंग जाल्यार विनोद पालयेकराकडे ओबीसीची जबाबदारी दिल्या। समविचारी लोकांनी गोवा फॉरवर्डान येवचे म्हणून विजयान उलो मारलो। जे लोक फक्त पॉलिटिकल लिनिएज घेवन नात, आपले पांयार उबे राविल्ले अशे इंडिपेंडंट थॉट आशिल्ले लोक आनी गोवा फॉरवर्डान जॉयन जावपाची गरज आहा। अशें जाल्यारूच गोंयकारपण जितें उरतलें, स्प्रेड जावंक पावतलें। आमचें transparent party functioning. This is not an outfit owned by a family. I specifically want to mention that some people who have shared the same thoughts like us in the election period, कोणानी म्हणलें की मॅच फिक्सिंग जाल्लें। आमचे तिनूय कॅन्डिडेट शिवोलीन विनोद पालेकार, सालिगांवान जयेश साळगांवकार, फातोर्डात हांव, तांकां काँग्रेसीन सपोर्ट करूंक जाय आसलें अशें काँग्रेसींतलेय चिंतपी खूब लोक आशिल्ले। तातूंत एक वोकल आशिल्लो त्राजानान उलोवन ओगी रावलो। आज हांव पब्लिकली ताका अपील करता की अंडर न्यू डिस्पेन्सेशन ऑफ द पार्टी वेर वी आर गोइंग टू बी प्रोएक्टीव, ही शूड एक्चुअली जॉयन अस, बेगीन जॉयन जावचें असल्या लोकांनी। आनी खूब लोक आहा, आमकां सगळे समाज बरोबर घेवन वचपाचें आहा। खंयच्याच परिस्थितीन खंय सव्वो कसिनो मांडवीन येवंक दिवचे ना। मांडवींतल्यान कसिनो भायर काडपाक कायद्यान बदल करून ऑफ शोर आशिल्ले कसिनो ऑन शोर करपाचो विचार चल्ला। We have strongly been to remove the casinos from Mandir. But now another one is Yeah, I'm done by your party. no, I see. I am the only person who has spoken vocally. They are witness to it that casino should not be allowed to come. How you block it, you see. Will it be a standoff with the government or will you? Yeah, I'm going to push. I am going to push for blocking that casino to come in the. From my side, I have already written to the captain of ports to stop that vessel to be anchored along the bank of
where my constituency starts. What if it comes, Vijay, what happens next? What is the decision? We remove all of them together, wholesale. It comes in retail, we remove wholesale. No, jokes aside. No, I really say I'm actually pushing for moving them on land. See, you have got to amend the act. Say the casino in the river is polluting the river, is making the whole river get a look of sleaze around it. I have never, if you have clearly seen that, I have never said that casinos should be shut down and sunk in the Mandavi. I have never said that, because now if you go to close down the casino industry, you are also affecting. It's going to have an overall effect. You can't be irresponsible and say shut it down. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आनी विजय चेतन गवस. आता खंय गोयचे पुलीस मटक्याचे मूळ उस्तून SIT करपाचे आसात. 4 जाणांची स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम करपाची प्रक्रिया सुरू आसा म्हूण पुलिसांनी हायकोर्टाक सांगला. एक SP रँक ऑफिसर, एक PI चे आनी 2 PSIंचे नाव SITच्या फायनल अप्रुवलाक खंय सरकारा कडेन धाडला म्हूण पुलिसांनी कोर्टाक सांगले. हायकोर्टाच्या रिटायर्ड जुईजाच्या मार्गदर्शनाखाला SIT काम करतली. हायकोर्ट मटक्याची पाळामुळा उस्तूंक सोदता, मात पुलिसांक खंय नंबर नेमको खंयच्यान येता तोच खबर ना. बारीक सारीक बुकींचेर धाडी घालून हायकोर्टाक रिपोर्ट दाखोवप चल्ला, मात हायकोर्ट तितल्यान समाधानी जाल्ले ना. बुधवारा केस परत हायकोर्टात आयली तेन्ना पुलिसांनी कोर्टाक SIT कशी आसतली ती सांगली. SP बोसुएट सिल्वा, PI कृष्णा सिनारी आनी 2 PSIंची नावां SIT खातीर थारल्यांत. सरकारा कडल्यान खंय फायनल अप्रुवल येवपाचें आसा. रिटायर जस्टीस अविनाश लवंदेन हयकार दिलो जाल्यार ते SITचें नेतृत्व करतले म्हूण सरकारान कोर्टाक ह्या पयलीं सांगिल्लें. पूण बुधवारा सुनावणे वेळार AG दत्तप्रसाद लवंदे येवंक नाशिल्ल्यान कोर्टान केस 19 जुलयाक दवरली. गोंयचे पुलिसांक जमना जाल्यार केस CBIक दिता म्हणटकीच पुलिसांनी सध्या SITचें ऑप्शन फुडें केलां. फुडले प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.